मोगाच्या बाबा भयणीनो बाळूक जेजूक समर्पिल्ल्या ह्या पूर्ण शेताक दिसाच्या ह्या वक्ता ह्या वेळार सकाळींच्या इतले बेगी इतले सुसुडीतपणी हांगासर आमी येवन पावल्या. आज ह्या दिसा ह्या घडये कित्या खातीर हांव हांगासर हजर आसां काय? कोणी जर तर तुमकां या तुका विचारलें म्हजी जाप कसली जावंक पावतली काय? फादर, म्हज्या काळजांत मनांत थोडे इरादे आसात, थोडी मागणी आसात, ते साव आसात. फादर, म्हज्या जिवितांत थोडे कश्ट आसात, थोडे आकांत म्हाका दोसतात. म्हज्या जिविताक लक्ती जाल्ली, म्हज्या कुटुंबा जिविताक सरी जाल्ली थोडी योजना आसात. फादर, म्हज्या जिविताक लागची आनी ही योजना, ही मागणी, ही ते सवां बाळूक जेजूक भेटोवन ताची मजत मागोवंक, ताचो दैवीक स्पर्श जोडूंक हांव हांगासर आयलां. बहुशा जायत्यांची आमची जाप ती जावंक पावतली कोण ना. आनी दुसरी थोडी आमी ह्या पूर्ण शेतांतय एक विशेष सळावळ, ह्या बाळका जेजूतय एक विशेष सळावळ आमकां आसा. कसल्या कसल्या तरान ताचो एक अनुभव, दैवीक अनुभव आमी जोडला आनी ताका लागून फेस्ताच्या संदर्भी आनीकी तो अनुभव जोडूंक बहुशा हांगासर आसा कोण ना. म्हज्या भाव भयणीनो, हो आमी जोडलेलो जोडून आसचो संबंद सोडून आनीकी चड गुंडायेन खळायेन दैवीक अनुभव हांवें जोडूं येता गे. जोडूं येता जाल्यार कसो तो जोडूं येता आनी असो दैवीक अनुभव जोडून म्हजें जिवीत कशें फुलतलें, कशें बदलतलें, कशें तें समर्पीत जिवीत जावन तें बदलतलें, ह्या विशयाचेर ध्यान करूंक बहुशा ह्या नोव्हेनाच्या दिसांनी, फेस्ताच्या दिसांनी एक विशय, बापूरबायचो विशय विंचलेलो आसा. आमकां एक अवकाश आसा आनी ताका लागून आयच्या ह्या चवथ्या दिसा आमी विंचलो विशय जावन आसा दैवीक अनुभव जोड आनी खर सॅक्रिफीस व्हड. दैवीक अनुभव जेजून म्हळें, कास्ट युअर नेट इनटू द डीपर वॉटर्स. गोड थळ आसलें थंय तुमची जाळां मारा. बहुशा ह्या दिसांनी आमचो दैवीक अनुभव आनीकी चड कशें आमी वाडूं येता ह्या विशयांत आमी ध्यान करूं येता कोण ना. पवित्र सभेचे सांत, व्हडले सांत भक्त आसात. सांत आंतोनी जावंक पुरो, कुर्साचो सांत जुआंव आविलाची सांत तेरेस जावंक पुरो, ह्या आसिसाचो सांत फ्रांसीस, पाद्रे पियो आमच्याच काळार जियेल्लो. असल्या सांतांच्या जिवितांत भोव वर्त्या तरान देवाचो अनुभव ताणी जोडलो. सांत पावलूय तांतूं आसा. मिस्टीकपणान, मिस्टिकली देवाचो अनुभव स्पर्श तांकां जालो आनी त्या अनुभवा वरवीं तांचें जिवीत फुल्लें, तांचें जिवीत बदल्लें, तांचें जिवीत भरलें, तांचें जिवीत एक संपूर्ण समर्पीत जिवीत, अर्पिल्लें जिवीत जावंक पावलें. बहुशा मिस्टीकपणान, मिस्टिकली तसलो अनुभव तुका आनी म्हाका देव बहुशा दिवं सोना कोण ना. पूण आमच्या जिवितांत देवाचो अनुभव चड आनी चड जोडूंक, तो गोंड करूंक आमी आशेवंक जाय आनी साध्य आसा. खंयच्या तरान गाय? दोन विशय आज आमी नियाळुया. देवाचो अनुभव गोंड तरान ह्या कळायेन जोडूंक पयली आनी वयली वाट ह्या एक महामारोग जावन आसा. देवा थंय अखंड जिवंत बरवसो, अखंड थीर भावार्थ, फेथ. हेब्रेवांक पयल्या पत्रांत आमकां सांगलेलें आसा, भावार्थ विणे कोणेंच देवाक मेसोवंक असाध्य. देर इज नो प्लीजिंग गॉड विदाउट फेथ. आनी ही उतरां आमी रिवर्स करून ह्या दुसऱ्या ह्या उतरांनी सांगली जाल्यार जितलो चड म्हजो भावार्थ जावन आसा, जितलो जिवंत म्हजो भावार्थ जावन आसा, जितलो अखंड म्हजो भावार्थ जावन आसा, तितलें चड हांव देवाक मान्न वता, तितलो चड देव म्हजेर प्रसन्न जाता. थोड्या दिसां आदीं हांवें विचारलें एका म्हाका 6 लागशिल्ल्या वळखीच्या एका स्त्रियेक, देवाचो अनुभव तुका जाला गी? वय म्हणाली. कशें? फादर, देवाचें उतरच हांवें चड चड नीज म्हणून तेंच हांव मानतां, तें पाळूंक प्रयत्न करतां. ही जावंक आसलेली तिची जबाब. जितलो चड म्हजो भावार्थ तितलो चड देवाचो अनुभव, देवाचें दर्शन म्हाका जातलें कुडीच्या दोळ्यांक न्ही. आनी हाका साक्ष जावन आसा म्हज्या भाव भयणीनो, आज आमी आयकल्लें अब्रामाचें तें जिवीत या तें घडीत. एकच एक पूत आसलेलो आनी कितल्या कश्टांनी अब्रामाक तो फावो जालोलो आमी जाणाव.
त्या पुताक गे आनी वोस दोंगरार साक्रिफीस भेटय सरस प्रांताका म्हळें अब्राहमाक जायती सवालां विचारयत आसली एक दुबाव या क्लॅरिफिकेशन स्पश्टिका कितेंच नासतना दुसरेच घडये म्हणल्या भशेन अब्राहम उठलो आनी आपल्या पुताची बली भेटोवंक तो गेलो कार्याळ जालो आनी उपरांत कितें घडलें आमी जाणाव देवाचो अनुभव त्या दोंगरार मोगाच्या भाव भयणीनो अब्राहमाक बावरतसो बापूय म्हणून पवित्र पुस्तक वलायता आनी आमी वळखता पूण इतलेंच आमी तृप्ती जावचें न्ही त्या बावर्ताच्या बापूय तावनो कसलो बावर्त हांवें शिकूं येता गाय अब्रामाचो बावर्त कसले स्वभावसो जावन आसलेलो गाय जो देवाक मेजवलो आनी तोय देवाचो अनुभव ताका जालो म्हाका रचलेलो सर्वेस बरो सदांच म्हजे सवय आसा हो जावन आसलेलो बावर्त अब्रामाचो म्हाका रचलेलो देव जावन आसा सर्वेस्पोर सर्वेश्वरा सर्बळिश्ट म्हजे सारको अबल निर्मल न्ही जायते पडून देवा ते मुखार आमी येता आमी देवाकी आमचे पर्यंत पळयता पूण देव आमच्या वरवीं कोरड आनी चड वेगळो जावन आसा सर्बळिश्ट महोन्नत तो जावन आसा अब्रामाचो बावर्त तो जावन आसलेलो सगळें करूंक तो सोदता सकता हें जावन आसलो बावर्त म्हाका रचलेलो म्हाका आपयलेलो देव ताच्या येवजणे भितर म्हजें जिवीत जावन आसा म्हजें कुटुंब जावन आसा हो अब्रामाचो बावर्त जावन आसलेलो म्हाका रचलेलो म्हाका आपयलेलो देव ताच्या दैवीक सावळेंत हांव सदांच चलोन आसा ताच्या दैवीक सावळेंत हांव मेठा काडून आसा पयण करून आसा जें कितें तो म्हजे तावनाश येता जें कितें म्हज्या जिवितांत घडटा तें सगळें तो जाणा गॉड नोज एवरीथींग हो जावन आसलेलो अब्रामाचो बावर्त आनी ह्याच बावर्तान तो हर एका दीस मेट काडटा आनी ह्या वरवीं देवाक तो प्रसन्न जाता म्हज्या भाव भयणीनो जेजूचेर आमी बावर्त दवरता वी बिलीव इन जीजस जेजू क्रिस्ताचो बावर्त होस जावन आसलेलो सदांच हांव बापाच्या सावळेंत आसा बाप म्हजो मोग करतात बापाक म्हजो हुस्को आसा हो जेजूचो बावर्त जावन आसलेलो असल्या जेजूच्या आनी अब्रामाच्या बावर्तांत आमी शिकचें आमच्या जिवितांत कितेंय घडटा तें सगळें देव जाणा देव सर्बळिश्ट जावन आसा म्हजे वरवीं चड हुस्को आनी मोग देव म्हजो करता आनी सगळें तो जाणा आसा ह्या मनोभावान ह्या अखंड जिवंत बावर्तान आमची मागणी भेटोवची आमचें जिवीत आमी सारचें आनी जाता तितले हो बावर्त कार्याळ रुपान आमी दवरचो फेथ एक्टीव इन लव ख्रिस्ती जिविताचें एक व्याख्यान जावन आसा आमचो बावर्त कार्याळ दवरचो मागण्यांनी बऱ्या करण्यांनी समर्पीत साक्रिफिसाच्या कार्यांनी हे आमी उडास दवरचें दुसरे सुवातेर देवाचो खळायेन गुंडायेन अनुभव जोडूंक एक दुसरो वाट एक दुसरी उत्तीम वाट जावन आसा एक नितळ काळीज निर्मळ काळीज आनी मौन जेजू सांगता आमी सांगना दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजू कितें म्हणटा नितळ मनाची तुमी सुभागी देव तुमकां पळोवंक मेळटलो कसली अपुर्बायेची उतरां दावीद राय देवान विसरलो मागलेलो आपल्या असत्काय लागून तो पडलो आनी आपलें पातक रडोवन तो कितें मागणें करता कीर्तन 50 म्हण जावंक पुरो एक नितळ काळीज म्हजे थंय रोसून दी देवा अ प्युअर हार्ट क्रिएट फॉर मी ओ गॉड देवाक आमी देवाचो अनुभव जोडूंक आमी सोदता आमची मागणी देवान आयकजे ती फळां भरीत करजे आमी आमी सोदता पूण आमचे ते आमी कितें दिवंक फावो हांगासर भायर सर थंयसर धूळ आसा माती आसा फातर आसात ते कोणी वेल्यार कोणी विचारना आमकां कित्याक ते ताका मोल ना धुळीक मोल ना हांगासर आसलेलें पूण कितेंय तें मोल अदीक आसा तें मोल अदीक आपणावंक आमी एक मोल फारीक करूंक जाय वी नीड टू पे प्रायस देव जावन आसा चड बऱ्या प्लस चड उत्तीम बरो आनी देवाचो अनुभव जोडूंक पवित्र देवाचो अनुभव जोडूंक थोडेपणी म्हजे थंय पवित्रपण आसूंक जाय समजुया थंयसर एक तळें आसा नितळ उदकान भरलां एक बांय आसा टँक आसा थंयसर बागोवन हांवें पळयतना म्हज्या मुखामळ त्या नितळ उदकान दिसता वैगणी वयसर चंद्र आसल्यार चंद्र नखेत्रां थंयसर पडजळटात ताचें प्रतिबिंब एक फातर आमी थंयसर घालो थंयसर धाकटी धाकटी ल्हारां येतात आनी म्हज्या मुखामळ पळोवंक स्पश्ट दिसना कित्याक थंयसर गोंदळ आसा या घुसपोडाय आसा समजुया ह्या तळ्याच्या ह्या बांयचें उदक बस्ट जालां कुसलां तें या सगळेंच मेळोन चरंड्याचें उदक थंयसर आसा आमच्या मुखामळ स्पश्टपणे दिसता की थंयसर कित्याक उदक मेळ्ळां म्हज्या भाव भयणीनो हें तत्व आमच्या आत्मीक जिविताक लागू जाता देवाचो अनुभव जोडून आमची मागणी देवान फळभरीत करीत जाय आमचें जिवीत बरोवन येजे फुलोवन येजे जर
आमचें जिवीत थोडेपणी पवित्र जावंक जाय नितळ जावंक जाय आनी हेंच जेजू आमकां सांगता जरी तर म्हजे भितर सगळें कुसोडायेन भरलां वायट राग मोसोर ह्या ना बोगसणे आसा संवसारी आशाच संवसारी आबळायच ते म्हज्या मनांत काळजांत आसात ह्या पोजडेपण ह्या आशिल्लेपण असल्यान हांव जियेतां तर देव म्हाका कशें दिश्टीक पडटलो पवित्र आनी ना पवित्र सांगाता येवंक जायना देखून देव जेजू भशेन नितळ आनी निर्मळ काळीज आमचे थंय आसूंक जाय जेजू म्हणटा लेट युअर यस बी यस लेट युअर नो बी नो जेजूचें जिवीत जावन आसलेलें मोरयेचें जिवीत जावन आसलें सांतांचें जिवीत यस म्हणजे भितर यस कितें आसा तेंच उतरांनी करण्यांनी यस भितर नो आसून भायर यस नातलें द्वंद्व थंयसर नातलें लेट युअर यस बी यस नो बी नो मुगाच्या भाव भयणीनो कुर्साचो सांजो आमो आमच्या कार्मेलीत ओर्देसो महामिस्तीक थंयसर आमच्या आत्म्याचें एक चित्रण भोव सोबीतरान दिता आमकां समजूं येता तो म्हणटा आमचें काळीज आमचें आत्मो जावन आसा एका ग्लासाच्या घराक आमी सरी करया ग्लास हावज आनी हो ग्लास हावज ग्लासाचें घर आमी जरी तर नितळ दवरूं ना थंयसर आसा धूळ थंयसर आसा दुवर करी थंयसर आसा माती आनी सगळें तें भरून गेलां सुर्याचीं किरणां थंयसर कशें भितर सरतलीं भितर आसतलो काळो कुस्स आनी हेंच चित्रण आमच्या आत्म्याचें काळजाचें जरी तर जितलें काळीज नितळ आनी निर्मळ आमी दवरलां कुमसाराच्या सक्रामेंताक वरी जावंक पुरो मिसाच्या बलिदानाक भाग घेवन मागण्या वरवीं आनी बऱ्या करण्या वरवीं निस्वार्थ मनोभावा वरवीं आमचें हें घर आमी नितळ दवरलां हें आरश्याचें घर नितळ दवरलां जाल्यार देवाचीं किरणां देवाचो उजवाड देवाची सकत पवित्रत्मो आनी देवच आमचें थंय वस्ती करतलो देवोन येतलो आनी ह्या वरवीं आमचें जिवीत चड आनी चड समर्पीत जातलें अब्राहमान केल्ल्या बरी ह्या जाकेवाच्या घरा जेजू आयलो कितें आयलो जाकेव जेजू पळोवंक सोदतालो थंयसर ताका आशा आसलेली देवाचो अनुभव जोडूंक आनी ही आशा फकत आशा जावन उरली ना हे आशेक लागून तो कार्याळ जालो रुखार सोडलो पळय तांणी प्रयत्न केले रुखार सोडलो आनी जेजू ताच्या घरा आयलो आनी म्हणालो ह्या संतोशान जाकेव सगळोच भरलो आनी म्हणालो सोम्या जें कितें हांवें हे दोळो संवसाराचें आबळायपणान आपणायलां तें सगळें हांव दितां कित्याक म्हजें काळीज आनी आत्मो भरला कित्याक आतां म्हाका तुजो अनुभव जाला हेंच आमचें थंय घडटलें मोगाच्या भाव भयणीनो जरी तर जिव्या बाबडतान नितळ काळजा मनान आमी देवाक सोदता मागण्यान आनी बऱ्या करण्यांनी देव आमकां देवचो अनुभव जातलो आनी ह्या वरवीं आमचें जिवीत सांपावल बरी अब्राहम भशेन ह्या दुसऱ्या संता बरी समर्पीत जिवीत जावन तें बदलतलें बाळका जेजू मुखार आमी ताचो आदार मागूंक आयिल्ल्या वेळार त्याच बाळका जेजू सारकें आमचें जिवीत जावं दी जिव्या बाबर्थान भरलेलें आनी त्याच नितळ निर्मळ मनान देवाक सोदचें देवाक मेळचें आनी ह्या वरवीं आमचें जिवीत समर्पीत जावन बदलचें ही कृपा मिसांत आमी मागून घेवया आमेन.